जेन्ना पयले बेचीक जे 93 लोक जॉइन जाल्ले आनी मागीर जे CMान आमदारान ते सांगून तांकां सेकंड विंडो ओपन केल्ली आनी ते 48 लोक 50 जाण जॉइन जाली. तेज्या उपरांत हो COD आमचो चालू जालो. COD चालू जाल्या उपरांत तांकां खंय तरी लोकांक कामगारांक जे मागीर जॉइन जाल्ले 50 जाण तांकां भंय आसलो मना कडेन की आमी फिक्स जाय काय ना जाय, कित्याक तांकां रिट्रॅक्ट केलें आनी फ्रेश घेतले. तेंची सॅलरी सुद्दां 25% डिडक्शन केली. कित्याक उदाहरण म्हणजे की आमचे जे भाव कामगारान आयल्या पोटलीसून ते भाव आमचे आजुनूय 12-15 वर्सां कन्फर्म जालना प्रोबेशन पिरियडार म्हणून तांकां एक भंय निर्माण जालो. जो हो आतां आमचो COD जाला चार्टर्ड टिमान तेन्ना त्या एका कामगाराचे जे बेनिफीट आसले 10,300 एवरेज दिवन कंपनीन आनी खुबशे बेनिफीट आमकां दिलेले आहा. जो आमचो COD म्हणजे सेटलमेंट हो पेंडींग आसलो तो आमी 25/8 म्हणजे ऑगस्टाचे 25 तारखेक आमी तो सायन केला. आनी बऱ्याची गोष्ट अशी की चवथी पयली आमी कामगाराक जे उतर दिल्ले ते कामगारांक उतर आमी पाळटा. दुसरी गजाल सेटलमेंट आमचो जाला तो 10,300 जाला. आनी तितून एक म्हत्वाची गोष्ट ती म्हणजे आमी 47 लोकांक आतां हे टायमार कन्फर्म केल्या. केन्ना हिस्ट्रीन जावंक ना ती गजाली घडल्या. कित्याक सेटलमेंट जाल्या उपरांत समज जर कोण कन्फर्म जाता जाल्यार ताका फिटमेंट बेनिफीट मेळना. पूण हे फावटी आमी तो फिटमेंट बेनिफिटूय तांकां दिला. तांकां फ्लॅट रायजान वाड जातली. सांगपाची गोष्ट म्हणजे हे आतां 47 भुरगे जे फिक्स जाल्या समज जर हो डिमांड आमचो सायन जावंक नासलो जाल्यार फुडें कितें जातलें आसलें तें कोणाक खबर ना. कित्याक आतां जे फायनान्शियल हे आसा एक्सप्रेस तेंच्यांनी 30% एक्सपोर्ट ड्युटी लो ग्रेडीचेर वाडयल्ली आहा आनी ती लो ग्रेड हे 30% एक्सपोर्ट ड्युटी ही ऑक्टोबरांसून चालू जातली. जो आमी 8 मिटिंग्यो घेतल्यो तितून गायडलायन जे आमकां मेळ्ळे ते कॉम्रेडान आमकां सपोर्ट दिल्लो. कॉम्रेडान सांगलेलें तुमी बसात एग्रीमेंट कसो आहा तो पळयात आनी ताका सायन करात. कित्याक फुडें कितें जातलें कितें जावचें ना तें आपुणूय तुमकां सांगूंक शकना.